सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर, भेटून तुका बलिदान सगळ्या वेकामोना, तुका ताणेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मासा, बहु सुंदर सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. मोगाच्यानो आज आमी मॅक्सिमिलियन कॉल्बेचें स्मरण करता. ह्या वर्त्या संतान आपल्या जिवितांत क्रिस्ताचो खरो फाटलावदार जावन जीव विंसवण केली. ही ताची विंसवण पाळूंक आपलो जीव सयतो लेखी नासतना मार्तीर जावन क्रिस्ताक साक्ष जालो. तशेंच आयच्या पयल्या वचपांत इस्रायेलकारांनी निजा देवाक विश्वासान रावतली म्हूण विंसवण करचें आमी आयकता. मोगाच्यानो क्रिस्तांव जावन आसची आमी क्रिस्ताची शिकवण पाळूंक विंसवण करूंक आसा. जावं मरण वा कश्ट कितेंय आमच्या वाटेर येवं दी, आमी केल्ली विंसवण पाळूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन पावत वरे वांटोवचे खातीर आमची पदकां आमी घालतेपणी ओळखून घेवया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता, मोनान चिंतून तोंडार उसारून वायट आदरून बरें सांगून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, मॅक्सिमिलियन कॉल्ब तुज्या भक्ताक मोरा पर्यंत निती पासत झुजोंक तुवें कृपा दिली. ताच्या विनेन तुज्या मोगा पासो सर विघ्नां सोंसून उरोंक आनी तूं एकलोसो खरें जिवीत देखून तुजेशी सगळे सक्तीन वचून आमकां तूं कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. जोशवाच्या पुस्तकांतलें वचप. जोशवा सगळ्या लोकां लागीं म्हणालो,
देखून आतां सर्वेस्पराक भियोवन चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी आनी इजिप्तांत स्तुती केल्ल्या देवांक पयस करा आनी सर्वेस्पराची सेवा करा. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची. म्हजें आनी म्हज्या घराण्या विशयांत सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतलीं. हांव लोकांक जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडून आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मन ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घराण्यांतली भायर हाडली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्यां मुखार व्हड अजापां केल्लीं. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पयण करून गेल्ल्या त्या सर्व लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या. सर्वेस्परान ह्या सर्व लोकांक आनी आमच्याकी पयलें ह्या देशांत वस्ती करून आसलेल्या अमोरितांकी भायर धांवडायल्यात. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतलीं कित्याक तो आमचो देव. तेन्ना जोशुआन लोकांक म्हळें, तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जायना कित्याक तो एक पवित्र देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोशिनातलो देव तो. तुमचे गुन्यांव आनी तुमची पथकां तो बोगसूंचो ना. सर्वेस्पराक सांडून परक्या देवा फाटल्यान तुमी वेशात जाल्यार ताणें तुमकां हाच्या आदीं बरें केलें जाल्यारय तो तुमचेर ख्यास्त धाडून तुमचो नाश करतलो. लोकान जोशुआक जाप दिली, ना आमी सर्वेस्पराची सेवा करतलीं. जोशुआन तांकां म्हळें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी निर्धार घेतल्या म्हूण तुमकां साक्षी तुमीच. तांणी जाप दिली, खरेंच आमी साक्षी. तर तुमचे मदें आसतल्या परक्या देवांक पयस करा आनी तुमची काळजां सर्वेस्पराक इस्रायेलच्या देवाक दिया. लोकान जोशुआक जाप दिली, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतलीं आनी ताचें उतर आयकतलीं. त्या दिसा जोशुआन लोकां बसत एक सोलो केलो. तांणी शेकेमांत लोकांक कायदे आनी नियम दिले. जोशुआन ही सर उतरां देवाच्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरयलीं. तांणी एक व्हड फातर घेतलो आनी तो शेकेमांत सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानार आसलेल्या सिंदूर रुखापंदा उबो केलो. जोशुआन सगळ्या लोकांक सांगलें, पळया, हो फातर आमकां एक साक्षी. कित्याक सर्वेस्परान आमचे कडेन उलोवन सांगली तीं उतरां ताणें आयकल्यांत. तुमी तुमच्या देवाक तिरस्कार करशात जाल्यार तो तुमचे विरोध साक्ष दितलो. उपरांत जोशुआन लोकांक धाडलो, हर एकल्याक आपापल्या दायजाचे भुंयक. ह्या घडिता उपरांत नूनाचो पूत जोशुआ सर्वेस्पराचो सेवक आपले 110 वर्सांचे प्रायेर मेलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडोदकार. सर्वेस्परा तूंच मुजें दायज, सर्वेस्परा तूंच मुजें दायज. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तूं म्हजो धनी आनी मुजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र, म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा तूंच मुजें दायज. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कर म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा तूंच मुजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख.
servesc paratum sumucem dais. Servesc pora cei, servesc pora cei, servesc pora cei, servesc pora cei. सदैव तूं बाप्पा सर्गा संवसाराच्या धनिया कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट लानांक तुवें उगडल्याय. Servesc pora cei, servesc pora cei, servesc pora cei, servesc pora cei. सर्वेस पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकान तांकां जेजू ससी हाडले. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक वेस्टायलें तोळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरसीन येवंक सोडा, तांकां आडाळी नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्याचेंच सय. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. देवाचें उतार्य. वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, देवाचें उतार आमी आयकलें, ताचे वयर थोडो वेळ आमी नियाळ करया. मोइजे उपरांत जोशुआ इस्रायल फौजेचो फुडारी जालो. तांकां मुखेलपण ताणें दिलें. त्या वेळार मोइजे 120 वर्सां प्रायर देवाधीन जालो आनी पावसिलो दीस ते जॉर्दान न्हंयेंत आऊर आसलें. जोशुआ मुखार येता, उदकाक आनी न्हंयक फॉर्मायता, उदक 2 वंटे करता, इस्रायल फौजेक बसयल्ले गांव करता. तें जी येता तांकां तो मुखेलपण दिता. पूण अणभोड ते मोदें जी येतात, आमोरायट 70,000 तांणी बाल देवाची पुजा करची आसली. आपणाचे दीस लागीं पावलो म्हूण तो समजता 110 वर्सां प्राय. लोकांच्या फुडाऱ्यांक सगळ्या लोकांक सांगाता आपयता आनी आज आमी आयकल्लें पयलें वसाप तांकां उद्देशून तो सांगता. निजा देवाची भक्ती करा. आणल्या देवा फाटल्यान तुमी धांव नाकात. तुमकां कितली देवान बेसांव घाल्यांत म्हूण उडास दवरा. इजिप्तांतल्या, अरण्यांतल्या आनी आमोरेतांच्या देवाची पुजा करनाकात, निजा देवाची पुजा करा. हें आयकून एका ताळ्यान ते जाप दिता, खंडीत जावन आमी निजा देवाची एकल्याचीच मात्र पुजा करतले म्हूण. तेन्ना जोशुआ सांगता, तुमच्यान सर्वेस्पराची पुजा करूंक जायना. पळया ही उतरां. एका वाटेन तो सांगता पुजा करा आनी एका वाटेन तो सांगता तुमचे वरीन तें जायना. कित्याक तो एक पवित्र देव, नितिस्पर्धेन सोशिनातलो तो देव. तुमचे गुण्यां तुमची पातकां तो भोगसूचो ना. सर्वेस्परा सांडून परक्या देवा फाटल्यान तुमी वेशा जाल्यार ताणें तुमकां हाचे आदीं बरें केल्लें जाल्यार हाच्या उपरांत तुमचेर केस हाडटलो म्हणून. तर निजा देवाची पुजा आनी अन्य देवाची खोट्या देवाची पुजा कशी समजोवची. आमच्या घरा बोंबिनात, आमच्या देवळांत अन्य देवाची रुपानात आमी अन्य देवा पुजा करना म्हूण आमी सांगूंक पुरो. इस्रायल कितें सांगलें तें आमी सांगता, ना आमी निजा देवाची पुजा मात करता. त्याच खातीर आतां आमी मिसाक आयल्या देवाचें उतर आयकता म्हूण. एका कालार एक तराचे अन्य देव आसात, पोटकिरे देव आसात. एका कालार एक तराचे पोटकिरे देव आसात.
आमोरीचा मोदें असल्या पोडकेरे देव तांकां त्या पोडकेरे देवाची पुजा करतना आपणाच्या भुरग्यांक उज्यान घालून लासताले ताका बली भेटयताले आपणाच्याच भुरग्यांक आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांक उज्यान घालून लासून तांकां बली भेटयताले अशें तांच्या नृत्यान ती निज देवाची पुजा करनात म्हूण समजताले आमच्या भुरग्यांक आमी उज्यान घालून लासिना या बली भेटयना बगार आमी भेटोवची बली दुसरीच वय जावं पुरो आमच्या जिणेचें नडतें कितें देवाच्या कायद्या प्रमाणे आमी देवा फाटल्यान वेता गी या अनिती फाटल्यान वेता दुबळ्यान दंडशीत गी नाका जाल्ली कुशला भोगूंक प्रयत्न करता गी अन्यायान दुडू जोडता गी ही जावन आसा साक्ष अन्य देवाचे खोट्या देवाचे पुजा करची आमी आमच्या भुरग्यांक उज्यान घालिना उज्यान घालून आमकां मोडना पूण तांणी आमोरिटांनी आपणाच्या भुरग्यांक देवा तांच्या देवा माली भेटयली पूण आयच्या काळार आमी शाणे आनी बुदोंद आमच्या भुरग्यांक कितें करता म्हणलें एक एकल्याच्या सकाळ जावन आनी अंतच करना तांणी समजोवंक जाय तांणी जल्मल्ल्या भुरग्यांक बली भेटयली आजकाल कितें संवसारांत घडटा तें आमच्या संतस करनात आमी नियाळ करून पळोवंक जाय भुरगीं जल्मच्या आदींच तांकां कितें करतात तांचें जिवीत कशें चिड्डून उडयतात गी म्हणून तेन्ना ह्या सुमयाचो उतरांचो अर्थ आमी समजोवंक जाय आतां हांवें वाचलें परतून हांव वचोंक चिंता तुमच्यान निजा देवाची पुजा करूंक जायना कित्याक यू आर परवर्टेड तुमच्यान म्हळ्यार तुमच्यान म्हणचें न्ही जेसुवान सांगलेलें जाय तुमची काळजां खोटी जाल्यांत निती सतीन देवा मुखार ती ओडिनात खोटेपणा सर ओडटात देवा बदलाक तुमच्या कुशलायक तुमी लब जाल्यात देव तुमकां बोगसून हांव म्हणटा सरेस्पोर देव ही जोसुवा मुखांत आमचे थंय तशें घडटा काय जाल्यार ही आयची उतरां आमी आयकतना आमचे अंतस्कर नितळ करूंक जाय आमचे पाताक रोडोवंक जाय भुरग्यांक आमी जल्मल्ल्या ह्या जल्मानांतल्या भुरग्यांक आमी कशें चलयता आमच्या भुरग्यांक या दुसऱ्यांच्या भुरग्यांक कशें चलयता गे म्हणलें एक सवाल आमच्या मुखार प्रत्येक जावन आज कित्याक म्हळ्यार जायत्या दुबळ्यांच्या घरा जेवण ना भुरग्यांक काडना तांकां जाय जाल्यार सवलत येनात जावंक पुरो आमच्या घरा आसा तें त्या भुरग्यांच्या नेणट्या भुरग्यांच्या तोंडाक घालूंक आमी प्रयत्न करता ही म्हणलें सवाल ही जावन आसा पुजा निजा देवाची ह्या तराची जावन आसा पुजा निजा देवाची आतां आमी आयच्या वांजेलाक या जेजू वांजेल परगट करनासता आसतना ताचे शिश्य नेणट्या भुरग्यांक ताचे मुखार हाडटात लोक ताचे मुखार हाडटात ताणें हात दवरून बेसांव दिवच्या खातीर पूण ताचे शिश्य तांकां बेश्टायतात कित्याक जेजू पुरो जाला म्हणून तेन्ना कितें सांगता जेजू तांकां बेश्टाय नाकात म्हूण तो आडायता तांचे ते हात दवरता आनी तांच्या खातीर मागता आनी तसल्यांचे राज जावन आसा सर्गेचे राज म्हूण तो सांगता वय नेणटी भुरगीं तांचे जावन आसा सर्गेचे राज आमकां भुरग्यांचेर हात दवरचो संदर्भ ना जावंक पुरो पूण देवान दिल्या सर देण्या पैकी भोव उत्तीम देणें ताचे वर्तें देणें सैमीक देणें ना भुरग्यांक कोण न्ही म्हणत मनशाचो जीव भुरगें जावन आसा देवाचें भोव वर्तें देणें एका स्त्रियेक एका तरणाट्याक भुरगें जाता भुरगें जातना तरणाटो बापोय जाता स्त्री आवय जाता तिका आवयपण ताका बापोयपण दिल्लें त्या भुरग्यान भुरगो नासतना बापोय जाता गी भुरगो नासतना एक स्त्री आवय जाता गी जावंक साध्य आसा गी जर तर आवय म्हणलो अभिमान एका स्त्रियेक आसा बापोय म्हणलो अभिमान एका दादल्याक आसा तो अभिमान दिल्लो त्या भुरग्यान तुवें जर तर भुरग्यान
ते दवडलो अभिमान घेतलो तुका त्या भुरग्या थंय कांय दोनांक हे आमी चिंतूंक जाय. कितले आमी घेता तितले आमी दिवंक जाय. आमी घेतल्याच्या चड दिवंक जाय. आमकां बापोय म्हणलो अभिमान भुरग्यान दिला, आवय म्हणलो अभिमान भुरग्यान दिला. त्या भुरग्या थंय आमकां जबाबदारी नांगी. ताका पोटाक पिवंक खावंक वस्तूर आनी वखद दिल्यार मात पुरो गी. देवाचो भुरगो न्ही तो, देव भक्तीन ताका वाडोवंक आमकां कांय दोनांगी म्हणल्यार सवाल. तर भाव भयणीनो, प्रत्येक जाण आज हांव परत्यान सांगता, ह्या कोवीड काळार जायतीं दुबळीं भुरगीं कश्ट जाताना वळवळटाना तांकां शिकोवंक समेत पावो ते सवलते नात. आमी दोळे धांपोवन वेचे सामानय तांचेरी आमी दिश्ट घालूंक जाय. आमच्या तांकी प्रमाणे तांच्या गरजांती आमी पावोवंक जाय. तेन्ना आमी आवय आनी आमी बापोय नेईच आमी जल्म दिल्या भुरग्यांची बघा सगळ्या भुरग्यांची म्हणली दादोसका आमकां मेळटली. हेंच बघ आमी समेस्तां फावो जावं दी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपददा देवापाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या आत्म्याने मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्पोर्ती म्हणून मानून घे. भोव दयाळ बापा, ह्या देण्याचे तुजो आशिर्वाद घाल. जशें मॅक्सिमिलियन कल्ब तुजो भक्त रगात वारोवण पर्यंत भावार्थान तीर रावलो, तशें आमकांय भावार्थान तीर कर. हें आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पयच बापा, सर पदवेदारा आनी सत्सनाच्या देवा, सर काळीन सर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मॅक्सिमिलियन कॉल्ब ह्या तुज्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपल्या रगात व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. अशें
आमच्या असत कायेंत क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्ण कायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या सवदाळ बरा सांगाती आमी प्रतिमेचे निरंतरे संतोषान तुजी स्तुती गायता. Păvitru, 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 tărbărasul सर्वेस्पोर्tum, सर्गानी संसार बरलाच्या वैभवान, उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता तुका जय, उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां तुज्या पुता आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या सुकुसेन कस्टमरान सोंसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासी कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पासो तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवन पुनसा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखा समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजांता दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी पांच आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. आमकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवन झुजे तिचो पोती भाग्यवन दमदुतान सरकाळी आनी भाग्यवन मॅक्सिमिलियन कॉल्ब तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन आमी आतां सांगता म्हणया. आमचे बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं,
तुझे razem mają, तुझी सकाळ जाता तशी संसारान जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या आमकां क्षमा. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणपण दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागाडे आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवच्या नत्र जाल्यार आमकां तुझे उदका कोतीन सर पतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर म्हण तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियांची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेचे जेवणां आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. म्हाका फोना, तुज्या उजवाडान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Gesù, स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या. रक्तामांसांत तुज्या म्हाका दादोस कर तूं. जेजू म्हज्या भुकेल्या लोकांची दुर्गत पळय. वाडले तांकां हुंड्या मासले, हुंडो तूं सर्गींत हांव देवलोलो. सासणीक जिवीत हाडून आयलोलो. ये जेजू काळजांत म्हज्या भुकतांबय जेवणाक तुज्या. ये जेजू काळजांत म्हज्या भुकतांबय जेवणाक तुज्या. सौम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत म्हज्या. रक्तामांसांत तुज्या म्हाका दादोस कर तूं. जेजू म्हज्या. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा आमच्या सस्कत सैमाच्या आमच्या भावान कश्ट दगदा मोदें दाखयलें तिळासपण थिरपण पळोवंक आमी आजाप जाल्या. हें तुजेंच देणें म्हूण वळखून
ताच्या उडासाक दिन वचण्याचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव नवी गटाय मेळ्ळ्यात आनी हे गटायेन आमची कश्ट मोदें आमच्या भाव भयणी बरोबर ससण्याचें इनाम आमकां भोगोवंक पावो. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मीन सबिनीचे नोवेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाक कसो शरणदासी केल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय करून विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार भटवशांनी तुका आमची आवय आनी शरती म्हूण मानून घेतली. गरजे कांता वेळात आनी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादी दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये कोणूच ना तुझे बरी बळ्या माये कथनांतल्या अंपारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां इगे दर्या सुकरा मन परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हूण गडपातयेन आनी तिरभरवशान तुजे सशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार आमी दवरता. आमची ते सामोर्य मुखार आमी दवरया. आनी म्हणया उडास कर ये बोब दळ्या मुखार म्हणये. तुज्या आस्त्र्याक दवरलो, तुजो आदर मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो. कोणपणी कुमक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातेन दैर काडून तुजे कडेन धांवून येता. हे आमकुवारीचे आमकुवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आमकां दिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुलतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमा मरिये कुटुंबे मुरले सुमी देव सांगता. श्रेयामित तुम सुदेव आनी सुदेव फळ जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमा मरिये कुटुंबे मुरले सुमी देव सांगता. श्रेयामित तुम सुदेव आनी सदैव फळ जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमा मरिये कुटुंबे मुरले सुमी देव सांगता. श्रेयामित तुम सुदेव आनी सदैव फळ जेजू. भगवंत मरे देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. अर्गांदींचे मागणे. ये भगवंत मरिये कार्मेल राणी, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातेणेन तुजे बेंतेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आंगारांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे दिसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. उबे रावन बरी गायन करया. Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes,
Auxilium, ostende, O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Puta sole, anquar Maria shirwati vamka. भगवान कृष्ण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.